महारुद्र आंबेडकर देवस्थानाचो नवो वर्धापन दीस साजरो जाता। येदे व्हडले महान लोकां वांगडा आमी म्हटल्यार एक ल्हानशे मनीस जे मनशांनी हांगा ह्या देवस्थान उबारून ते जावन आसा देवानंद नायक आनी तेजी कमिटी ह्या लोकांनी इतले दीस पासून इतली वर्सां 9 वर्सां हे काम करीत आसा हांगासर आनी उमेद दिसता की जे जाग्यार आमी आज उबे आहा थंय आदले मिनिस्टरान दिलीप पळोयकार तो जो 1.5 कोटी खंय हांगा खर्च केलो मनशाक पयशे असले म्हणून जायना दान जावची पडटा आनी सगळे दानशूर लोक ह्या देवस्थानाक तुमकां मेळ्ळ्या तांकां देवानच धाडल्या की हांगासर कितें आहा तें बरें करचें म्हणून ना जाल्यार असली संदी देवाची करपाक कोणाक मेळना। उपाध्यक्षान त्याच्या बरोबर माझो एक सत्कार केलो त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे देवस्थानची कमिटी हांगा माचयेर आसात ह्या ते सगळ्याचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी येणारे हे वर्स आहा फुडली शिवरात्र आहा तेच्या पयलीं खूब कितें उदरगत सगळ्यांक जावची अशी देवा कडेन मागता। धन्यवाद। हा दोघांची तोखणाय करता बाब दिलीप पळोयकराची आणि जय साळगांवकराची। त्याच्याच बरोबर हांव चड तोखणाय करता जो बाब आमचो देवानंद नायक आसा। देवानंद नायक सगळे दीस हांगसर फंक्शन करता म्हणटा आनी आमी म्हणटाले अरे तो कांय करना नाय कितें म्हणून पूण तो खूब करता आनी तेका एकठांय करपाची चड उमेद आसता। आयज पासून म्हाका हांगासर आपोवपाक कितेंय तरी तेच्या तकलेन एक हेतू आसतलो आनी तो हेतू तो करून दाखयतलो तेका उमेद आसता कितें हा पयलीं एकूच करया 2 नाका 3 नाका 4 नाका आनी हे ते करपाक तो वावुरता आनी तेणे तकलेन एकदां घेतलें ना घेतलें तर ते करता हे म्हाका तेजे हांगासरूच तेजे फुड्यान कौतुक करपाचें म्हाका उमेद आसा। म्हाका दिसता प्रत्येक जितली वर्धापन दीस जाता खंय आसा खंय ना खंय तरी आमचो मातसो फूल ना पाकळीचो हातभार आसता कारण आंबेडकर नाथा कडेन देवानंद भाईचो फूल एंटायर तो स्पॉन्सर करता आनी हो असो कार्यक्रम जशें अनिल ओबळे भाईन म्हटलें की देवानंदा कडेन कॅपॅसिटी आसा कापस्ताद मनीस आयज व्यासपीठ सुद्दां पयल्या तुमकां तेजी कॅपॅसिटी दिसतली म्हणजे आदलो अध्यक्ष आतांचो अध्यक्ष दिलीप बाब हांव तसोच रुपेश बाकी सगळे जर कमिटी व्यासपीठ जर पळय जाल्यार तेजी कॅपॅसिटी कितें ती दिसून दिता आनी असो मनीस म्हाका दिसता प्रत्येक देवस्थानाची कमिटीक दिसतली की असो मनीस आमच्या बरोबर आसचो तेच्या कारणान देवस्थानाचें कार्य देवस्थानाचें काम उत्कर्श जायत रावतलो। तशेंच आयच्या कटिंग शॉट म्हणजे धाकटें चड भाशण लावयना आयचे जे जितले पुरस्कार मेळ्ळ्या जितल्यांचो सत्कार केला सगळ्यांचें योगदान मोठें आसा आनी हेची म्हाका दिसता खंय तरी कमिटीन दखल घेतली आनी हांकां सगळ्यांक मान्यवरांक सत्कार केलो